आयज परिस्थिती गोंयांत अशी आहा की आमी जे निवडून दिल्ले प्रतिनिधी आहा ते आमचे प्रश्न सॉल्व करपाक समक्ष ना म्हणून आयज आमकां एक्टिविस्टांक उलोवचें पडटा आनी आयज गोंयांत ऑपोजिशन ना अशें आमी म्हणूंक शकता। कित्याक सांग असेंब्लीन जाय तशे आमचे मुद्दे रेज जायना। ओके, आयज ज्या पद्दतीन सरकार वागता त्या हेचेर आमकां एक्टिविस्टांक भायर सरून उलोवचें पडटा। आयज म्हाजो मुद्दो आहा आमची गोंयची पुलीस स्टेशनां आनी गोंयचे क्रायम। आयज गोंयांत ज्या पद्दतीन क्रायम वाडोंक लागले त्या पद्दतीन अशें दिसता कितें सांग लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जाल्लेली आसा कशी। सो हांवें एक नोटीस कितें केला तर आयज ज्या पुलीस स्टेशनांनी जो स्टाफ आमकां जावो कितें तो स्टाफ तितलो स्टाफ ना। ज्या जाग्याचेर 100 स्टाफ जावो त्या जाग्याचेर 35 स्टाफ घेवन हे काम करतात। ओके, सँक्शन स्टाफ आसता 100 आनी 35 लोकांक घेवन काम करतात। त्याच्या मदीं कोणाची जर ट्रान्सफर येयली जाल्यार ती ट्रान्सफर सुद्धा 3-3 म्हयने ते आडोवन दवरता। कित्याक सांग तेंचे कडेन जावो तो स्टाफ नासता आनी तांकां मागीर प्रॉब्लेम जाता म्हणून। सो आयज गोंयांत जे क्रायम वाडपाक लागले ते हे एक मेन रिजन। कित्याक सांग हांकां पेट्रोलिंगाक वचपाक सुद्धा स्टाफ नासता। हांकां पेट्रोलिंगाक सुद्धा वचपाक स्टाफ नासता आनी पेट्रोलिंगाक जर पुलीस वचना जाल्यार ऑटोमॅटिकली क्रायम वाडटलो। आमी आयज पळयता आमचे स्कूल म्हणनाका हायर सेकंडरी म्हणनाका हे स्कुलांच्या भायर थोडे असे भुरगे असतात जे भुरग्यांची फकाणां बिकाणां बीन करता। एक एग्जाम्पल दिता, त्या टायमाचेर ते ईच अँड एव्हरी स्कुलाच्या भायर एक पुलीस आसपाकूच जावो कंपल्सरी जेणे करून असले इन्सिडंट्स जावपाक जायना। ओके, सो थंय पुलीस नासता कित्याक हेंचे कडेन स्टाफ ना म्हणून। आयज रेल्वे पुलीस फॉर एग्जाम्पल दिता हांव तुमकां, ज्या जाग्याचेर तेंचे कडेन 41 स्टाफ सँक्शन केलेलो आहा थंय 16, 17, 18 हे स्टाफ घेवन ते काम करतात। ज्या पुलीस स्टेशनांचेर स्टाफ ना थंयसर क्रायम वाडटलोच। आणि तुम्ही आयज पुलीस स्टेशनाचेर आसा एक्झिस्टिंग थंयसर स्टाफ ना तुमचे कडेन आनी तुम्ही नवी पुलीस स्टेशनां इनॉग्रेट करतात, मागीर त्या पुलीस स्टेशनाक स्टाफ कसो मेळटलो। आणि एक मुद्दो, ईच अँड एव्हरी पुलीस स्टेशनाचेर LPSI आसपाकूच जाय। कित्याक सांग बायलांचे जेन्ना इन्सिडंट जाता जर थंय ते हे करपाक हँडल करपाक लेडी पुलीस इन्स्पेक्टरूच जाय थंयसर कितें ते थोड्या पुलीस स्टेशनाचेर मेळना आमकां। सो आयज खरी काळाची गरज आहा आनी होम डिपार्टमेंटान हो इनिशिएटीव्ह घेवपाचो की ईच अँड एव्हरी पुलीस स्टेशनाचेर जर 100 स्टाफ सँक्शन आसा 100 मेळोकूच जाय तांकां, कंपल्सरी मेळपाक जाय। अरे तुम्ही त्या PIचेर प्रेशर हाडटात मरे जो थंय त्या पुलीस स्टेशनाचेर काम करता तो। तर म्हाका सांग आतां तेका जस्ट आतां फाल्यां कितें लॉ अँड ऑर्डर जर सिच्युएशन जालें आनी आमी पळयलां कलंगूट जेन्ना PSI आमचो PI रापोस हेका तुम्ही सस्पेंड केल्लो थंय लॉ अँड ऑर्डर इश्यू जालो म्हणून, पूण त्या पुलीस स्टेशनांचेर तितले पुलीस जाय न्हू लॉ अँड ऑर्डर हँडल करपाक, ते ना तुमचे कडेन। म्हणून आयज जो गोंयांत क्रायम वाडला आमी डेली पळयता, रेप, मॉलेस्टेशन, मर्डर, चोरी, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, लोकांचे बॉडी जंगलान मेळटात कितें हे सगळे आयज वाडला। कित्याक तर आयज होम डिपार्टमेंट सिरियस ना। सरकारान आमच्या CMन आमकां सांगलेले 10,000 जॉब घेतलो म्हणून, ते 10,000 जॉबान पुलीस घे मरे शॉर्ट आहा जाले कितें भुरगे ग्रॅज्युएट जावन भायर पडलेले आहा ते बेकार आसा, 12 करून बाबडे भुरगे आहा ते बेकार आसा, कोर्सीस करून भुरगे आहा ते बेकार आसा। 10,000 जॉब्स घेतलो म्हणून सांगलेले, आयज मेरेन कितले जॉब सरकारान घेतले ते आमकां सांगपाचे, जॉब्स घेतले ना। सो आयज आमचो डिमांड आसा की आयज जी पुलीस स्टेशनां आहा ती मिनिस्टरान होम मिनिस्टरान इन्स्पेक्ट करपाची, DGPन इन्स्पेक्ट करपाची आनी तांकां जावो तो स्टाफ दिवपाचो। कित्याक आमी हे गोंयांत क्रायम जे वाडटात ते आमी सोसूंक शकना आनी आमी हेच्या फुडें ओगी रावचे ना। सो आयज खुबशे असे लोक आहात जे न्याया खातीर रावल्यात कळ्ळें तुका, आनी आमकां फाल्यां सकाळीं तुमकां ब्लेम करपाक लाव नाका। कित्याक सांग आयज ही जी मिस्टेक आहा न्हू ती रेक्टिफाय जावपाक जाय आनी आमचो डिमांड आहा तो एक्सेप्ट जावपाक जाय। गोंयांत जितली पुलीस स्टेशनां आहा त्या सगळ्या पुलीस स्टेशनांक तांकां जो स्टाफ जावो तो स्टाफ तुम्ही तांकां दिवपाक जाय। आनी जर फाल्यां सकाळीं कितें लॉ अँड ऑर्डर घडामोडी जर जाले जाल्यार PI DYSP हांकां सस्पेंड बीन करपाची गरज ना, ही मिस्टेक आसतली होम मिनिस्ट्रीची। देव बरें करूं। कितले खंयचे पुलीस हांवें आतां वास्को रेल्वे पुलीस स्टेशन आहा न्हू तेंचो एक डेटा घेतलेलो। आमचे वास्को पुलीस स्टेशन आहा थंय शॉर्टेज आहा, मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन थंय शॉर्टेज आहा। सो बाकीचे तुम्ही इन्फॉर्मेशन काडूंक शकता।